बिरेस्तारा दिकरपाल पंचायती सरपंचाची वेंचणूक जाली। उपरांत मिनेनो कोलाको हो नवो सरपंच म्हूण वेंचून आयलो, पूण सांज वेळार ताका अविश्वास थारावाक तोंड दिवचे पडिल्ले। उपरांत सरपंच मिनेनो ह्या वांगड्याचेर दबाव हाडला असो आरोप लेगीत केल्लो। तशेंच आपूण परतून वेंचून येवपाचोय विश्वास दाखयल्लो। ह्या पंचायतीच्या राजकारणात आपलो कसलोच वांटो नाशिल्ल्याचे आमदार उल्हास तुबेकारान स्पश्ट केल्ले। या सगळ्या घुसपागोंदळा उपरांत मंगळारा दिकरपाल दवल्लेच्या सरपंच पदाचे कुवाडे सुटले आनी दिकरपाल दवल्ले पंचायतीच्या स वांगड्यांनी सरपंचा आड हाडिल्लो अविश्वास थाराव पास जावंक ना, कारण ह्या मतदाना वेळार एक वांगडी गैरहजर आशिल्लो। ह्या अनुपस्थितीक लागून गरजेच्या भोवमताचेर परिणाम जाल्ल्यान सरपंच मिनेनो त्याच पदाचेर उरलो। नो कॉन्फिडन्स मोशनाक सद्याक जो शाहीश राजाक बीजेपीचो कॅन्डिडेट असलो सरपंच असलो तोच तो प्रेसिडेंट ना जाल्यार दुसरे बीजेपी मेंबर कशे येतले? बीजेपीचो मेंबर संपदा असले तेण चेअर घेतले, ते चेअरमॅन आले मोशनाचे। विद्याधर आलेकर आसलो, आनी खंय गेले? मेन साईश ना न्हू, साईश ना म्हणटा दुसरे मेंबर कशे येतले? मेन तो चेअर करता, तो मोशन हाडटा, तेण प्रेसिडेंट रावपाक जाय। तूं मोशन हाडटा, तूंच पळोवन धांवता म्हळ्यार कसलो मोशन? मिटींग येवना, मिटींग येयलो भायल्या भायर धांवलो, भायल्या भायर येता ते तो सेटिंग करपाक येयलो हांगा मेंबराक दुसऱ्या एके सेटिंग जावं धांवलो। हांवें तें सांगलोलें म्हजे वांगडा 7 म्हजे मेंबर आसले म्हणून, आनी कॉन्फिडन्स आसलें ते अशेंच उरतलें, कित्याक आमी पंचायत घडलेली ती कितें बरें करपा खातीर। आनी हांव पयलींच फावटीर सगळ्याक हें म्हणटा आमच्या मेंबरांक म्हज्या जे सपोर्टींग तांकां सगळ्यांक आनी जे ऑपोजिशनार तांकांय धन्यवाद करता, कित्याक तांणी होच एकवट दाखयलो आमचे मदें, असो एकवट उरचो आनी अशी उरलेली वर्सां 1.5 वर्सां 2 वर्स उरल्या ती पंचायत बरे भाशेन लोकांची कामां करून लोकांची एसटी समाजाच्या लोकांची उरलेली कामां सगळी काबार करपाक आनी जाता तितल्यान पयर करतले एकठांय मेळून। आनी आमचे मदें एक हें दिसलें म्हाका, आमचे मेंबरां मदें एकवट आसा जो आमी पळयलो। एकवटा लागून हें आयज सगळें घडलें, जो एकवट नासलो ना जायनासलें। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।